माध्यमानं विचारलो प्रश्न। गोयात 14 पंचायतीच्या वॉर्डात जाली पोट वेचणूक। साल्वादोर दामोंद आणि बाळ्ळी अडणे जाली बिनविरोध वेचणूक। जाल्यार पिळण पंचायतीतल्या वॉर्ड नंबर 1 राविल्ल्या सायजल बांदोडकरा खातीर जाले चडांत चड मतदान। भायल्या देशात काम करता गोंयकारांक आपल्या मायभुयेकडेन जोडून दवरपा खातीर दोट्टी नागरिकत्व दिवपाचो करात विचार। आमदार विजयान 0 आवरांत मांडलो दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो। मिराबागच्या लोकांक बंधारो प्रकल्पाविशीं माहिती पयलींच दिल्ली, सांगता WID मंत्री सुभाष शिरोडकार। मात पर्यावरणीय दाखल्यांच्या मंजुरीचेर मंत्र्यान बाळगिलें मौन। सरकार उदरगतीच्या कामा परस फक्त इव्हेंट करपाक आसा व्यस्त। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची टिका। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या रिणाची टक्केवारी 16.50 वयल्यान 3.99% मेरेन देंवल्या। सरकार इव्हेंटा खातीर न्हय जाल्यार भांडवळ कर्जा खातीरूच सरकार रीण घेता, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वाडत वचपी रीण आनी फुडाराक ते रीण फारीक करपाचो भार हे विशीं आमदार वेंजी विएगश हांणी विधानसभेत हुस्को उक्तायलो। तशेंच रीण काडून सरकार कार्यावळी करता असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की केंद्र सरकारा कडल्यान राज्य सरकारान 50 वर्सांच्या मुजती खातीर 4000 कोटी परस चड रीण घेतला। मात आतां रिणाची टक्केवारी 16.50 वयल्यान 3.99% मेरेन पावला। तशेंच इव्हेंटा खातीर न्हय जाल्यार भांडवल खर्चा खातीरूच सरकार रीण घेता, अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत स्पश्ट केलें। Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no orsani more than double, म्हणजे 18,489 crore debt आमगेलो रीण जो आहा तो वाडोला। रिपेमेंट स्केड्यूल जो आहा, फारीक करपाचो जो स्केड्यूल स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden आहा तो it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025 page 18 projects that the government has taken off budget borrowing. Off budget borrowing 15th Finance Commission प्रमाणे जो 15th Finance Commission के report आहा volume 1 page 395 of 438 ये रिपोर्टाची clear दिलो आहा, and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off budget and non-transparent means. Question to the Honorable Chief Minister. आता 2022 ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले हा। From 2022 till date, today the government has spent 677 crores. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक, म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनिट, 22 lakhs प्रत्येक मिनिट। ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी, ते बरें आमकां पयलेच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक, कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली, आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें, आणि तातूंतल्यान आमी 4,148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या। आणि हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग, आणि ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना, ते जितके रिफॉर्म्स करता त्याच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा। फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटिंग फॉर अनदर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. Debt जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टिल 2026। फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली, आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा। एंड दॅट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 to 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो, म्हणजे ते बरें पडटलें। दुसरी गजाल,
त्याच्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचे गणित जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां म्हणजे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय. इव्हेंट स्पीकर सर आणि इव्हेंट करपा जाय दिसता माझे इव्हेंट बंद करा. स्पीकर सर आमी खंयचोच इव्हेंट हो रीण घेवन करिना. आमी हे जर रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नवे डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू जाले उपरांत ड्राफ्ट टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण रद्द जातले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला. सरकार ह्या मुद्द्याचेर बसका घेत आसा. एकदा नवे धोरण आयले काय ड्राफ्ट एग्रिगेटर धोरण आपोआप रद्द जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न विचारिल्लो. नवे डिजिटल टॅक्सी धोरण आयल्या उपरांत ड्राफ्ट टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण रद्द जातले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. सध्याचें धोरण फकत मसुदो आसा. थळाव्या आमदारां सयत सगळ्या भागधारकां कडेन फुडली बसका जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन प्रलंबीत आशिल्लें टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण केन्ना रद्द जातलें काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रस्न विचारिल्लो. तशेंच 93% टॅक्सी चालकांचो विरोध आशिल्ल्यान युरी आलेमावान हो मसुदो रद्द करपाची मागणी केल्ली. टॅक्सी एग्रिगेटराच्या विशयावेल्यान मंत्री मॉविन गुदिनो आनी युरी आलेमावा मदीं बोवाळ जालो. सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांक डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो सरकाराचो हेतू आशिल्ल्याचें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगलें. की who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stands survive? Specifically, Speaker Sir, my Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission? हो जो आम्ही नोटिफाय केल्ले 2025 जे आम्ही नोटिफाय केल्ले कितें म्हूण नोटिफाय केल्ले आम्ही नोटिफाय इतलेच केल्ले सगळे जे बेनिफीट आसा जे भाडे चार्ज करता ते डायरेक्टली टॅक्सी ड्रायव्हर वचपा जाय ओनर वचपा जाय. ते इतले बरे स्कीम आसले पूण तांकां एप म्हणल्यार तांकां कितें तरी कडकडो येता. एप म्हणल्यार नाका म्हणटा ते आनी ताका लागून आमी कितलेशे प्रयत्न करून कितलेशे तेंकडे टॉक करून पयर फर्स्ट टायम मिटिंगे ते बरेचशे पॉझिटिव्ह आशिल्ले. वी वॉन्ट टू गेट एवरीबडी ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म. फुडारा तरी कसलेंय प्लॅनिंग करतले जाल्यार प्लॅनिंग कित्याचेर जाता. वी नीड द डेटा आनी दे से वी डोंट वॉन्ट ओला उबर नाका तेंय आमी मान्य केले. आमी सांगले दोनूच ॲप आसतले खंयचे गोवा टॅक्सी गोवा मायल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲप. इतले सगळे तेंचे एक्सेप्ट केला आसतना सुद्धा ते म्हणटा आमकां ॲपूच नाका अशें जाता. स्पीकर सर 8 महिने झाले स्पीकर सर. पयले मिटिंगेक मुखेलमंत्री सगळ्यांनी आमकां आपयल्ले. आता 8 म्हयने झाले. 9 म्हयन्यान कितें जाता खबर आहा. आमकां कितें ऑपोजिशन एमएलए बाल्तिमा आपोवपा आहाय. Why were we not informed about the meeting? Are you all waiting for Baltim after 9 months? Or why were 8 months have happened? 8 months. Speaker sir, why were we not called? When 3,802 objections are there, when you put it in public domain, only that is 93% say they do not want this aggregator scrap. Will you, it is your duty to scrap this aggregator guideline. स्पीकर सर, जेन्ना तेंच्या कडेन नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचेर डिस्कशन सुरू जालां तांच्या कडेन तेंचे आतां ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता. नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो. आतां डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय अबेन्सान आसलेले इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जायत्या गोंयकारांनी युरोपात बऱ्या नोकऱ्याच्या संधी खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व निवडला. ते पयशे धाडटात ताचो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक आदार जाता. देखून भायल्या देशात काम करतात तांकां गोंयकारांक आपल्या मायबोडे कडेन जोडून दवरपा खातीर दोट्टी नागरिकत्व दिवपाचो विचार करचो म्हूण आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें.
पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्या गोंयच्या लोकांक दोट्टी नागरिकत्व दिवपाचो मुद्दो विधानसभेत शून्य प्रहारात आमदार विजय सरदेसाईन मांडलो. तशेंच नागरिकत्व कायद्यात सुदारणा करपाची मागणी आमदारान केली. I urge the government of Goa to take up strongly with the central government the issue of dual citizenship for Goans who have been granted Portuguese citizenship. Speaker sir, the primary driver for Goans seeking Portuguese citizenship is economic opportunity. By the Portuguese citizenship, they get access to 27 countries, where they get jobs in the hospitality, IT and healthcare sectors. Then they do remittances to Goa, which bolster the Goa's GDP, which reflects in the Chief Minister's budget. Now, dual citizenship formalizes this, that the remittances become legal. Speaker sir, there is a need to harness the diaspora as a bridge for Indo-European Union trade. This is what has happened in the presence of the Prime Minister, where the Goan OCI, Antonio Costa, who heads the European Council, proudly showed his OCI card. Prime Minister Narendra Modi ji clapped. So basically this is a symbol of the fact that dual citizenship only to Goa affirms its unique position within India. Speaker sir, 2019 शशी तरुरान प्रायव्हेट मेंबर बिल मूव केल्ले पार्लमेंटान ड्युअल सिटीजनशिपी खातीर आनी ते एडमिट जाल्ले. हाजो अर्थ कितें की कॉन्स्टिट्युशनली दीस कन्सेप्ट इज वर्दी ऑफ डिबेट. सो हांव मागतां की मुखेलमंत्र्यान एक स्टँड घेवचो, आपले डबल इंजिना कडेन कितलें चलता तें दाखोवचें. आनी खूब लोक गोंय सोडून वतात. गेल्या 5 वर्सान रिकॉर्ड तुमचेच आन्सर दाखयता की 8,425 गोंयकारांनी गोंय सोडून गेल्ले आहा. म्हळ्यार तांचे बरोबर फॅमिली वतात. सो हाजे खातीर हे लोकांक न्याय दिवप, तांची लॉयल्टी आमच्या देशा बरोबर उरताय बी, तांची रेमिटन्सीस जाता. आनीक आमकां लिबरेशन 1961 मेळ्ळें, इंडिया फ्री जाली 1947. आमी ना जाल्यार पासून युनीक आहा देशा भितर. सो आमकां एक सेपरेट ही फॅसिलिटी मेळपाची गरज आहा. आनी गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री आहा. सो अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून ते भायर वतात, ते ओगीच खाजेक वचनात. सो हे कन्सिडर करचें म्हणून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी एक अश्युरन्स म्हाका दिवची. मिराबागच्या लोकांक बंदारा प्रकल्पाची माहिती पयलींच दिल्या अशी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगले. मात पर्यावरणी दाखल्याच्या मंजुरी विशीं तेन्ना पत्रकारान मंत्र्याक विचारले तेन्ना ताणें उलोवप ताळें. गांवकार आसा पळय न्ही, तागेल्या ऑफिसांत थंयच्यान लोक आयिल्ले. हे आतां पळय कोण बसता म्हणटा पळय हे सगळे नवीन लोक. सो तांकां इन्फॉर्म बा केल्लें सर पयलें सगळें, बिकॉज ते आमकां कांय खबर ना. परत 14 तारखेक दवरला. मागीर तो प्रोजेक्ट चलता जाल्यार 14 तारखेक तांकां परत दवरला. नो द अदर थिंग इज दॅट थिंगा कांय बोर्ड मारलो डिस्प्ले काम करता तशें म्हणून तेंचे विशय आसले कितें. एक बोर्ड मारपाक मारिल्ले आसताले, 1-2 मारिल्ले. भाऊ एसी क्लियरन्साचेर कितें आहा तेजें? एसी क्लियरन्स कितें ना म्हणून बोळ घालता ते. गोयच्या हॅपीनेस इंडेक्साचेर मुख्यमंत्री भाशणां दितात, पूण गोयच्या फ्रस्ट्रेशन इंडेक्साचेर कितें असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन केला. तशेंच सरकारा आड लोकां मदीं नाराजी वाडल्या. सरकाराच्या कामकाजाचेर लोक समाधानी ना. सरकार उदरगतीच्या कामां परस इव्हेंट करपाक व्यस्त आसून हें सरकार फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आशिल्ल्याची टिका युरी आलेमाव हांणी केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना उदेशी 2,500 जॉब मेळटले म्हणून. तर हें गोंयचें स्वयंपूर्ण मॉडल हें गोंयचें सिम्बायोटीक मॉडल. हेजेर मुखेलमंत्रीन जाप दिवपाक जाय. खास करून आज जे आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता, शॉकिंग फिगर सारकी इव्हेंट जो हो सरकाराचो पेट फेस, पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जो सरकाराक घोडसाण दिता. आज ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारान 677 crores रुपया मोडलेले आसा इन द लास्ट 4 years, मिनिंग 46 lakhs per day expenses towards events. 46 lakhs. तर चोयल्यार आज ज्या पद्दतीन सरकार ह्या 4 जावोय जे सरकाराचे पडे हा इव्हेंट करपाचे आनी ज्या पद्दतीन आज लुटता, विकसीत गोंय, विकसीत भारत हे जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता आनी जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो 13 कोटी रुपया एक ओराक मोडले. 13 कोटी रुपया एक ओराक म्हणजे
प्रत्येक मिनटेक 22 लाख 22 lakhs पर मिनट आणि मुखेलमंत्री म्हणटा विकसीत गोंय. हे जरी तर आकडे चोयल्यार विकसीत गोंय आनी जावचें ना. विकसीत गोंय मुखेलमंत्री म्हणटा 2037 आपण करपाक सोदता. हे 2027 विकसीत आहा ते विकसीत गोंय करपाचो ह्या सरकाराचो आनी मुखेलमंत्रीचो प्रयत्न आसा. जांबावले सुवारी वादनान शिगम्याची सुरवात जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पोर्तुगीज काळासावन चलत आयिल्ली ही परंपरा डोंगरेकारांनी अजून मेरेन तिगोवन दवरिल्ल्या. या सुवारी वादनाच्या तालार देवाची गितां म्हणून देव दामबाबाचे मनोरंजन करतात. पळयात जांबावलेचे सुवारी वादन. मंगळारा जांबावले जावपी गुलाल उत्सवाच्या फाटभुंयेर फाव सारको बंदोबस्त केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 250 पुलीस तैनात केल्ले आसात. पार्किंगे खातीर खासा 4 जागे निश्चित केल्यात, जंय 1500 गाडयो व्यवस्थित पार्क करपाक शकता. दनपारच्या 3:15 वरांचेर गुलालाक सुरवात जातली. गुलालाक फक्त गुलाबी रंगाचो गुलाल वापरचो. मजगती अंदू दामबाबाची पालखी भायर काडपाक मातसो कळाव जातलो. वो गुलालोत्सव बरे तरेन मनोवपा खातीर दर एकल्यान नेम पाळून सहकार्य करचें अशें आव्हान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक तशेंच देवस्थान समितीन केलां. जांबावलेचो गुलाल येवपाचो सर, ताजे खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी ट्रॅफिक पुलिसांनी सेपरेट स्किम्स इश्यू केल्ले आसा. आमची कमिटी बरोबर मिटींग बी जाल्या ऑलरेडी आनी आज परत आमचें ब्रिफींग आशिल्लें स्टाफाक. सो आमचे ट्रॅफिक पुलिसाचे टोटल आमचे 225 लोक आसतले डिप्लॉय केल्ले. तातूंत 6 PI आसतले, 9 PSI, 6 ASI आनी बाकीचे HCPC आनी LPC आनी होमगार्ड आसतले. तशेंच आमकां सेंट्रल पुलांतल्यान आनी 200 स्टाफ दिला सिनियर ऑफिसरांनी. सो आमी तांकांय बी डिप्लॉय करतले. सो ह्या वर्साक आमचो बेजीक पार्किंग लॉट आसा ते टोटल 6 पार्किंग लॉट आसा पळय. सो पार्किंग स्लॉट नंबर 1 आसा तो लालावाला घराच्या भितर फाटल्यान आसा. आनी ताका एंट्री आसतली ती स्ट्रेट वचपाचें मडगांवच्यान वतना आनी रिवणा रोडार वचपाचें आनी मागीर थंयच्यान रायट मारपाचें. ते बोर्ड लायिल्ले आसतले आनी पुलीस आसतले गायड करपाक. सो त्या स्लॉटाक अरावंड 1500 4 व्हिलर जातले सारके शिस्तीन लायल्यार. पार्किंग मार्क केल्लें आसा. तर गुलाला संबंधी पोलीस आमचे बरोबर आसातच. प्लस आमची म्हणजे जे गुलाल खेळपाक येतले भावीक तांची जबाबदारी जाता कितें तांणी मातशें म्हणजे एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी बरे भशेन डिसिप्लीन वागले जाल्यार बरे भशेन सगळें जाता. फर्स्ट थिंग गाडी घेवन येतात जावं स्कुटरी घेवन येतात तांकां पार्किंग लॉट नवे तयार केल्ले आसात. ह्या फावट जवळ जवळ 1,500 गाडी पार्क जाता येदो व्हडलो जागो केला. म्हणजे 4 पार्किंग लॉट नवे केल्यात आनी पयलींचे आशिल्ले ते वाडोवन सगळे निवळ करून म्हणजे मशीन घालून सगळें लेवल करून दवरला. सो लोक येता तेच पयलीं वाटेर गाडी पळयतात आनी एकट्यान उबी केली ताचे फाटल्यान 10 जाण गाडी पार्क करून वतात. भितर पार्किंग खाली उरतात. हें आमी लास्ट 2 वर्सां ऑब्जर्व केलें. म्हणटकीर ह्या फावट आमी म्हणजे पुलिसूय कॅर घेतले पूण लोकांनी समजून घेवन पयलीं भितरली पार्किंग भरून घेवपाची आनी मागीर म्हणजे देवळा फाटल्यान देवळा म्हाऱ्या पावता आसतना लोक वाटेर गाडी दवरून वतात. ते करनाकात. सिस्टमॅटीक प्रॉपर पार्किंगाक गाडी लावची ही एक लोकां कडेन मागणी. आनीक मदीं पार्किंग करून वचपाची एक लोकांक घाई आसता ते करचे न्ही. हे 2 गोश्ट्यो पुलिसान सगळे अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो. वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणी 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा कोणाकी जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात. गोंयांत 14 वेगवेगळ्या पंचायतीच्या वॉर्डांतल्या पोटवेंचणुकेचो निकाल सोमारा जाहीर जालो. पर्वती मतदारसंघांतल्यान साल्वादोर दो मुंद आनी दक्षिण गोंयांतल्या बाळ्ळी अडनेच्या वॉर्ड क्रमांक 8, 7 बिनविरोध पेटवेंचणूक जाली.
जाल्यार कांदोळे लॉरेन्सो सिल्वेरा, पिरण मारा साईजल बांदोडकर, आके बायश आंतिन्यो वाज, लाडबारसे लवू कोटकार, शिरसय सावळो मांद्रेकार, चांदेर हंसापूर महेश नाईक, बोरी देवेंद्र गावडे, पिळगांव गौतमी गावस, भोमा शाणू भोमकार, वेळिंग प्रियोळ सुलक्षा गावळे, लोलये तेजा नाईक आणि मांद्रे शिरवी हडफडकार पोटवेंचणुकेक जैतिवंत जाली. वार्ड नंबर 1 जे हांव भुरगीचे दोनी पंचायत लेवल बाय इलेक्शनाचे ते वार्ड नंबर 1चे भुरग्यांनी बायज असो होप दिलो की खूब म्हत्वाची गजाल की आमी सपोर्ट करून सारको बरो एक 321 सोर्स म्हणले जाल्यार टोटल आमचे 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव विन जालो. तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टराक म्हाजे वार्ड नंबर 1 सपोर्टराक सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा आनी तशेंच आमचे बोरी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे थँक्यू. इंट्रस्ट आनी खंयचे वाटेन ते पळयता आपले गांव, कित्याक पंचायत इलेक्शन इज अ ग्रासरूट इलेक्शन म्हळ्यार खंय तेंचे लोकांक लागता पळय ते इश्यूज ते सारके पंचायतीचेर करता आनी ह्या फावटी शाहू कसलो मनशाक जिखून हाडप. आय कॉंग्रॅच्युलेट द पीपल ऑफ शिकेरी. हांवें स्वताक म्हणलें शिकेरेचे आनी दांड्याचे लोक आहा पळय ते आर स्मार्ट आनी तेंच्यांनी एक बरो एक प्रतिसाद दिला शाहूक आनी एक क्लियर मेसेज बिकॉज इट इज नॉट अ नॅरो मार्जिन. तो जिखून येयला बरो सायजेबल वोटान जिखून येयला. मेन म्हणटा आतां आमकां टायम ना चड, एकूच वरां सुरलेले आहा आनी आमचो पयलो इश्यू आहा तो आमचो उदकाचो. आमच्या हांगासर एवरी टायम इश्यू आमचो उदकाचो आसता पण आमच्या लोकांक उदीक ना. सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहा ऑलरेडी आमचें काम. सो ते जाता तितल्या बेगीन आमी सोडो करता आनी लोकांक कितें कितें बारीक बारीक कितें आमची कामां आहा पळय ते चालू आसतलें आमकां. ज्या वार्डांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आनी हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचे नंतर म्हणून एक वर्साचो टर्म, एक वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयनेच उरिल्ले आसात. त्या टर्मा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय ते सगळें सहकार्य आमच्या पंच सदस्य सुदाच्या भायर लागतलें. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना सगळ्याच वाघ्या सारखे सगळे कार्यकर्ते म्हज्यो कार्यकर्त्यो यांच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आनी जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मना पासून परत एकदा आभार आनी परत एकदा म्हज्या त्या पंचायत सदस्याचे अभिनंदन. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त
युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारुल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो प्रदेशाध्यक्ष, डायनॅमिक, विजनरी आनी लोकांचो प्रतिनिधी श्री अमित पाटकर हांकां जल्मदिसाची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी महेश नादर, गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो आदलो राज्य कार्यकारी अध्यक्ष. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विशींच्या खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13वे. फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड